Namaskar and welcome to all of you to this event called Prudent Comedy Star 2019. Typical even the character हॉटेलान एंट्री मारतना ए बटाटा वाडा हे रे बीन ते सारके म्हणजे इतले हांसपाक येता ना. सो आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट हांव हांगूच्या पयलीं परत एकदा सांगूंक सोदता की यू आर वॉचिंग गोवा राजी प्रुडंट कॉमेडी स्टार 2019 ऑडिशन्स आनी आमकां बऱ्या पैकी जो हातभार लायला मोरल सपोर्ट अँड फायनान्शियल सपोर्ट आनी आमकां जो बॅकअप दिला तो म्हणजे एंटीक मार्दोळ वेर्णा गोवा प्रदीप शेट आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी आमचो वेद फार्म्स सालेली सत्तरी. Thank you to all the sponsors. Prudent Comedy Star right now here with us we have वैभव कवळेकर and एक गजाल खरीच कॉमेडीन आमी म्हणटा तेन्ना वॉयस मॉड्युलेशन पॉजीस कशें करप ऑर स्पीच वॉयस एंड स्पीच तुज्या कितली बरी आसा बॉडी लँग्वेज कशी आसा हे सगळ्याचो एक समन्वय म्हळ्यार एक बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स एक बऱ्यापैकी एक्ट तुजो जाता एंड परफेक्ट एक्झाम्पल आमच्या फुड्यान आसा वैभव कवळेकर ताका आमी खूब फावटी पयला स्टेजीचेर एंड रायट नाव टेलिव्हिजनाचेर फर्स्ट टायम स्टँडअप कॉमेडी परफॉर्म करतना कितें आसा सद्या तूं भितर वचपाचो आसा भंय आसा 3 मिनटां परफॉर्म करपाक जाय परफॉर्मन्स तुजें एक्ट करपाक जाय ज्या दिसा फुड्यान कितें दिसता भंय असो ना जें हांव प्रिपरेशन करून येयलां आनी ऑलमोस्ट कॉलेजीन कशें जाता ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा सो तितूंतल्यान आतां एक ती संवय जावन पडला. वैभव वेलकम. वैभव म्हाज्या पेक्षा मोडवा म्हाका बरें दिसलें खूब. वैभव तूं खंयच्यान येयला बाबा? हांव पिळगांवच्यान आयलां. पिळगांव. आनी तूं कितें करता शिकता ऑर काम करता कितें? हांव सद्या MA इन कोंकणी करता युनिवर्सिटीन आनी सायड बाय सायड नाटकां चालू आसा. बरें कसली बरीच नाटकां मरे? ना कमर्शियल नाटकां कोंकणी. म्हणजे जोडपाचीं नाटकां मरे मोडपाचीं नाटकां न्हू. बरें आतां हांगा बारीकशें तुजें कितें नाटक आहा तें आमच्या जजीसांक दाखय. जजीस वैभव कवळेकर. नमस्कार. आत्ता पणजेच्या पुला वयल्यान येतालो जाल्यार पुलार एक बोर्ड लायल्लो कितें बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. जाल्यार थंयच्यान 2 जाण वयताले तेंच्यांनी हो बोर्ड पळयलो. तितूलो एकलो कितें म्हणपाक लागलो जाणा आरे पापिया बोर्ड वाच बुट्टा तेका काडटा तेका 100 रुपया मेळटले. दुसरो कितें म्हणपाक लागलो ना एक काम कर तूं उदकान उडकी मार हांव तुका काडटा 100 रुपया मेळटकूच 50 रुपया वांटून घेवया. जालें एकल्यान उदकान उडकी मारली तो बाबडो आड्ड्यो मारता आरे बापिया वाचय 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 हो वयर रावला आनी कितें म्हणटा जाणा वाचय कितें वाचय काय फुडलो बोर्ड वाच मडे काडटल्याक 500 रुपया. आमच्या लायफान खुबश्यो गजाली घडटा आमी खूब पळोवपा सारक्यो आसता. म्हटल्यार आमचे थंयसर एक गुडी पाडव्याक एक म्हणजे सरपंचान एक टेंडर घातलेलें की पायणेनी टायल्स घालचे वाड्यार सगळ्याक. जाल्यार थंयसर जेन्ना काम स्टार्ट जालें एकली बायल येयली आमचे थंयची आनी ताका कितें म्हणपाक लागलें त्या कामगाराक ए हमारे खयान में पयले डालो म्हणपाक लागली. हमारे गुडी पाडव्याक को देव आने वाला है. हिजी हिंदी आयकून हांव काचाक करून भियालो कोण पाड म्हटलें. तशें आनीक 2 शेजारी आसा एक मद्रासीचे बिराड आनी एक गोंयकार शेजारणीचे बिराड. तेन्ना मद्रासी बायल मनशेन जेन्ना नवी साडी न्हेसपाक काडली पळय तेन्ना एक गोंयकार शेजारणी तिका कितें म्हटलें जाणा काकी तुमने तांबडी साडी न्हेसने को काडा. हिजी हिंदी आयकून हांव बाबडो ओगीत रावलो. ती ओगी रावली ती ना ती फुडें उलोवपाक लागली मेरे पास भी सेम या लेकिन उसको देग नहीं बॉर्डर ही आमची हिंदी. एक दीस कितें जालें एका सरान भुरग्यांक सांगलें कितें एक हिंदी निबंध बरया. निबंधाचो विशय गांव का मेला. जालें एकलो सुकडो म्हणून भुरगो आसलो नांवा प्रमाण सामको सुकडो घरा कडेन गेलो आनी आपल्या आजयेच्या आदारान निबंध बरयलो कितें गांव का विठ्ठल मेला है गांव का पांडुरंग मेला है गांव का पालचंद्र मेला है. लास्टाक बरयलें ये सब गांव का मेला है. आतां लग्न म्हणटकूच आमकां खबर आहा लग्न म्हणटकूच कितले विघ्नां येता खुबशे आडमेळी येता. एक दीस हांव एका शेजाऱ्याच्या लग्नाक गेलो न्हवऱ्याक हात दितकीच बुफे वाटेन सरलो पळयत जाल्यार कितें वेगवेगळ्या सेक्शनांतल्या लोकां खातीर जेवणाची वेगवेगळी सेक्शनां. दुसरे दिसा एकल्यान म्हाका बुफे आयटमाची रूच काडीत विचारलें सायबा कशें आसलें काल जेवण. हांवें म्हणलें बरें आसलें मरे पूण चडशें शिवराकूच. हांवें फक्त सालादा मेरेन घेतलें आं. हेजेर तो म्हाका कितें म्हणपाक लागलो जाणा आरे पापिया खरें आयटम फुडें आसलें सालादा मेरेन फक्त डेकोरेशन. आतां म्हाका तेंच कळना सालाद डेकोरेशन केला ते दाखोवपा खातीर काय खावपा खातीर तेंच कळना. खावपाचे आयटम इतले आसता की एक तर प्लेट सोडून परत वयचें पडटा नाजाल्यार प्लेट सोडून परत तरी घेवन वचची पडटा. लायनीक रावतकीच कोण तरी प्लेट चमचो टिश्यू पेपर दिता बरोबर. मागीर त्या टिश्यू पेपरान प्लेट पुसती काय कळटा तिका कितलो रे चिकोल आसता.
मिरचेकडे पावता म्हणसर ताटान रास पडलेली असता मागीर मिरचे पापडाच्या तकलेर बसून फ्रूट सलादाच्या वाटी एक शीताच्या आणीर दिवची पडटा बरोबर पेटिल्ले दिवा जशें गर्देंतल्यान सांबाळत वयता पळय तशी ती प्लेट गर्देंतल्यान व्हरची पडटा आनी प्लेट घेवन सुरक्षीत जाग्यार बसता म्हणसर तकले वयल्या मिरचेच्या वजनान पापड आपलो जीव सोडटा तापोनाक चिकनाक म्यांग मारता फ्रूट सालाद वाटयेन आसता म्हणून वाटावता पूण तरी पूण कोण तरी खुर्चेक आपडटा आनी फ्रूट सालादूय शीताचेर साश्टांग नमस्कार घालता कशा जाणा थोडे कडेन व्हेज आनी नॉन व्हेज अशी वेगवेगळी सेक्शनां असतात आनी नॉन व्हेज सेक्शनान चिकनाचेच इतले आयटम असता की कितें घेव आनी कितें नाका जाता आनी दुसरे दिसा फातोडेर नाका शेव मरण म्हणटकूच साहजीक प्रत्येक मनशाक भंय दिसता मरण म्हणटकूच एक दीस कितें जालें एकले आमगेर येयले हांवें म्हटलें काकी तुज्या घोवाक मगे मोडको लागला आयज बरें तेज्या कडल्यान कितें घे तुज्या तोंडान साकारपडो म्हणपा लागली आगे कितें उलयता साकारपडो मोरो काय म्हटलें हांव साकारपडो कितें नाका जाल्यार कितें उलोव नाका म्हटलें आवय मरण म्हणटकूच म्हाका खऱ्यानच भंय दिसता एक दीस कितें जालें एकलो मनीस मेल्लो जाल्यार ताका सरणार घातलेलो आनी सरणाक उजो लायलो सरण जळटा खाड करून एक लाकूड हाडलें आनी असो ताचो हात भायर आयलो बसलेले कितें म्हणपालें जाणा पळय मरे पाड पडलो मरताना सुद्दां पांचको ओपन दाखवून गेलो ह्यो गजाली गांवांनी घडटा गांवांत आमकां खूब पळोवपाक मेळटा एक दीस कितें जालें आमच्या थंय बायलां खातीर एक कॉम्पिटिशन दवरलें बायलां खातीर जाल्यार स्पर्धेचो पयलो स्पर्धा गेलो ती कितें म्हणपा लागली इंग्रजीत पाण्याला म्हणटात वॉटर म्हणपा लागली इंग्रजीत पाण्याला म्हणतात वॉटर मी सूर्यकांताची डॉटर म्हणपा लागली घोवाक सोडून डायरेक्ट बापायक वयर काडलो तेतून आमी पयर दवरली स्पर्धा तें पळोवन त्या स्पर्धेचो पयलो स्पर्धा गेलो ती कितें म्हणपा लागली वाटीत वाटीत तुपाची वाटी वाटीत वाटीत तुपाची वाटी नवरा म्हजा बेळगांवचा घाटी म्हणपा लागली उपरांत आनी एक स्पर्धा गेली ती कितें म्हणपा लागली आगे पाचरत पिछे पाचरत आगे पाचरत पिछे पाचरत टोटल कितने हुए रात कोणी तरी म्हटलं 10 इससे मेरे पती का नाम दशरथ म्हणपा लागली हे पळयता एक जाणटी बायल म्हजे कडेन येयली आनी म्हाका म्हणपाली बाबा हांवें म्हटलें जाता रे हांवें म्हणलें कित्याक गे ना रे म्हाका घोव बी कोण ना गेलो तो हांवें म्हणलें एक काम कर तुका उमेद आसा मगे हांवें म्हणपाली बरें म्हणटा म्हणपाली ती कितें म्हणपाली विठ्ठलाच्या देवळात चालल्या होत्या आरती विठ्ठलाच्या देवळात चालल्या होत्या आरती मी राहिले खालती आणि तुक्या गेला डायरेक्ट हे पळयता स्पर्धेची लास्ट स्पर्धा गेली सामकी हुशार बायलां दिसता ती कितें म्हणपाली नुस्त्यान बांगडो म्हणपाली नुस्त्यान बांगडो घो म्हाजो पेद्रू गांवभर भोंवता नागडो थँक्यू वैभव सो वाचलो वैभव कवळेकर मागता राजेश सर तुम्ही भरपूर हांसताले हेच्या परफॉर्मन्साक सो तुमीच रिव्ह्यू पयलीं स्टार्ट केल्यार बरो वैभव दोळ्यांतल्यान दुकां काडली मरे तुवें हां व्हेरी नायस जशें तुवें टॉपीक आनी वरायटी स्क्रिप्टीन तुजी इतली वरायटी आशिल्ली स्टार्टिंगच्यान तो बोर्ड 100 रुपयान मळे काडपाक 500 रुपया बी थंयच्यान यू स्टार्टेड वेल आनी देन यू स्टार्टेड प्लेईंग T20 म्हणजे भरपूर फटकेबाजी केल्या तुवें आनीक युअर परफॉर्मन्स ऑल्सो वॉज गुड Overall, perfect, super performance. Throughout the act, I enjoyed it. आणि एक कॉम्प्लिमेंट दिवपाक सोदता हांव तूं जेन्ना परफॉर्म करतालो पळय न्ही म्हाका अशें दिसतालें की लायक यू आर जॉनी लिव्हर ऑफ गोवा वैभव एक तूं फायनलीक पावतलो काय खबर ना पूण तूं पिक्चरान शुवर पावों शकता हां सांगूय ना आतां बाकीचे भायर तांकांय सांग कळ्ळें मरे हो फायनली खातीरूच न्ही हें दोनी ऑडिशन फायनलीचें आनी पिक्चराचें बी 2 in 1 सांग मातशें नेटान जाल्लें परफॉर्मन्स वैभव थँक्यू सो मच ओके सी यू इन फायनल्स इफ यू आर सिलेक्टेड ओके ऑल द बेस्ट सो मोडवे दादले सदांच म्हणजे मोडवे आसता पळय ते खूब हांसयतात हें तेणी प्रूव केलां म्हाका गर्व आसा आयज म्हाका गर्व म्हाज्या आयटीचेर कांय कसो जालो परफॉर्मन्स तुजो खूब बरो जालो जजीसांक मेन म्हटल्यार आवडलो आनी एक चॅलेंज म्हाका दिसली थंय सादारण एक 7-8 ते 10 जाणां आसा त्या 10 जाणांक त्या लेवलाचेर हांसोवप खूब डिफिकल्ट पूण तेणी हांवें जेन्ना जोक सांगतालो म्हाका एक तेणी जजीसांनी एक म्हजेर कमेंट दिवन म्हाका एप्रिशिएट केलो ती गजाल म्हटल्यार तो कितें म्हणपा लागलो तूं पयलीं तुजी कॉमेडी स्वता तूं एन्जॉय करतालो आनी त्या खातीर ती आमकां मागीर पळोवपाक बरी दिसताली त्या खातीर परफॉर्मन्स वॉज ओवरऑल बरो जालो तेजस वेलकम टू दीस ऑडिशन्स आनी तेजस तूं म्हाका सांग सगळ्यांक विचारता हांव मातशें बरें पडटा रिकॉर्डाकूय तूं कितें करता शिकता काम करता ऑर या फोर्थ इयर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक GEC ओके सो यू आर स्टडींग एंड तूं खंयच्यान आयला फ्रॉम वीच पार्ट ऑफ गोवा
मारगांव आकेम. मडगांव. सो आयज पार्टिसिपंट्स पॅन गोवा म्हणजे पॅन अरोमा आसा आमचे कडेन हांगा. पात्रांव आमचो रतीश बाब आसा. पॅन अरोमा अँड पॅन गोवा पार्टिसिपंट्स आर कमिंग हियर. सो वी हॅव तेजस रिवणकर हियर, जजीस, अँड ही विल स्टार्ट हिज परफॉर्मन्स नाव. सो एज यू नो आमी इंजिनियर्स, सो आमची लायफच जोक आसा. कित्याक आतां म्हणटले भरपूर तुमी युट्यूबार कंटेंट पळयता आसतले, चडशे इंजिनियरच आसता स्टँडअपाक. सो तुमकां अंदाज येवपा जाय की इंजिनियरींग जातकीर आमची लायफ आनी सेपरेट आसना. वी ट्रायंग टू फायंड सम सायड बिजनेस. तो सोदचोच पडटा, ऑप्शन ना. आतां कितें जाल्लें, आतां म्हाजे लायफाचो जोक सांगता तुमकां. म्हळ्यार लायफाचे जोक न्ही, लायफ इज अ जोक, वी हॅव टू कंटिन्यू विथ अ स्टेज. पणजे केन्ना येवप न्ही, इतले हाल जाता ना वाटेर धडोन. वाटेर मोबायल हातीन काडलो जाल्यार मोबायल गरगरता की हात गरता तो कळनालो. सगळें गुरू 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 जायत आसा. पाडे गो वाटेर वतना आमगे ट्रॅफीक तें कितें तरी तुमी पार्किंगा लावन कितें तरी केलां गोवोरमेंटान कांड, तो पयलो. एक भितर पार्किंगा गाडी ना. मागीर म्हाका कळ्ळें की ते पार्किंगा टिकेट खंय 40 रुपया. आतां हांगा गोंयकार जो पे टॉयलेटी 5 रुपया पे करचे पडटा म्हणून घर वचून मुत्ता, तो गेला हांगा 40 रुपया पे करतलो पार्किंगा लागून. आतां सर तुमकां म्हाजें दूख कळटलें आशिल्लें, जळपा लागून तुमचें जळलां. चली सोदपा इतले त्रास जाता जाणा. आतां भायर हेंचे कडेन उलयतालो हांव कंटेस्टंटा कडेन. ते म्हणपा लागले तूं आपणा ते श्रद्धा म्हण आशिल्ले म्हणपा लागले तूं आपणा 23-24 वर्सां दिसता पळय, हांव 21. कळटा. ते मोबायल एक ॲप आशिल्लें, त्या ॲपाचेर तोंडाक फोटो काडून तुका एज दाखयता. म्हाजी 40 दाखोवपा लागली. आवयचो घो. आतां आवय म्हणटा की चली सोदपा त्रास जातली, तुगे पत्रिके खंय मंगळ आसा. सो आय कॅन ब्लेम द मंगळ नाव. ते चली मेळना, मंगळान दोश हाडलो, हांव कितें करूं. सो आतां हांगा बऱ्यो तुमी बसल्यात, तुमी बसल्यात. पूण तुमचेर म्हाका अशें बायलां पळयता येता की अशें जेन्ना भाई आमचो आशिल्लो परिकर भाई, मनोहर परिकर, तेन्ना अशें दिसतालें की तेणी अशें कविता काडची. सायोनारा सायोनारा शेजारच्या बायलेक दोळे मारा. ते डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले. पयस आसल्यार सिटी मारा, हें चायना लागून, लागीं आसल्यार मिटी मारा, सायोनारा. लास्ट कितें म्हटलें तें खूब आवडलें म्हाका. म्हाज्या सख्या बायलेक सांगतलो असो नाव, म्हणजे खाशा बायल रे. सर तुजो परफॉर्मन्स कसो जालो हें सांगतले पयलीं आमचे राजेश सर, रिव्यू दितले तुज्या परफॉर्मन्सा बद्दल. जेन्ना आमी स्टार्ट करता 3 मिनटां दिता तुमकां, तेन्ना हांगच्यान जेन्ना वयर वता परफॉर्मन्स, बिकॉज जेन्ना तुमकां लोकांक ऑडियन्साक तुमी हांसोवपाक लागता एकाच लेवलाचेर, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी दॅट दे स्टार्ट गेटिंग लिटल बोर्ड. ओके, then the performance, that's why you have to go and go at the little upper level, but very nice. ओके, नेक्स्ट परफॉर्मन्स तुजे जाले ऑलरेडी. अँड कशें आशिल्लें परफॉर्मन्स? आशिल्लो सादारण म्हळ्यार कॉमेडी जाल्ले जज आसले. जज हय, पण मागीर इम्प्रोवायजेशन जाय हें तें सगळें जजान सांगलां. After a humble beginning in Ponda, Pan Aroma opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Pan Aroma Padji and Ponda. Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. Goa Raji, exclusive dealer for Honda motorcycles and scooters. Sleek designs, powerful performance, good mileage. Goa Raji, professional and dedicated workforce. Give 5-star treatment to your vehicle and post-sale commitments.
Start your long journey to success with Goa Raji at Nuve, Ponda, Vasco, Savadde and Kankon. Visit Goa Raji आज ही. नमस्कार, हांव प्रदीप शेट एंटीक मार्दोलान तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. जेवणाच्या दुनियेंत तुमकां हांव वेगळो अनुभव दिता. एंटीक मार्दोळ तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडटें एंटीक मार्दोळ. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतली मार्दोळ थाळी नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायात. स्वादिश्ट, रुचकर आनी घरचे जेवणाची याद करून दिवपी मार्दोळ थाळी. सैमीक स्वाद आस्वादाचो वेगळो अनुभव घेवपा खातीर मार्दोळ थाळयेची चव घेवचीच पडटली. गोंयच्या जेवणा बरोबर भारतीय, चायनीज आनी पुर्तुगेज जेवणाची रूच घेयात. वेर्णेचे एंटीक मार्दोळ. Welcome Sanjay. Sanjay, मला सांग तू कितें करता? What are you doing? Studying or working or what? No, I work as a assistant manager at Goa Waste Management Corporation. Okay, so you are a government servant. Okay, काय प्रॉब्लेम ना मरे. कितें जाला आमी पोवन घेवया, आमी काय भिवना का. आनी तू खंयच्यान येयला? Kurli, Old Goa. कोर्लीम ओल्ड गोवा. Okay, that's great and all the best for your performance. My name is Dhananjay Gudi. This is the first time I'm actually doing a stand-up comedy as such. So this is the first performance I'll be giving as stand-up comedy. Please bear with me. So even if you can't give out any laughter, please give me some sympathy, and out of that sympathy you can give me your laughter, right? I had a huge crush on this girl, okay? And then the girl happened to be a chartered accountant. But then me being an engineer, I couldn't, go out and ask her out. That was my problem. लेकिन इतनी भी कड़की नहीं है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, मैं सिविल इंजीनियर है, ठीक है? तो मैं लड़कियों से बात हो जाती है मेरी, लड़कियाँ मिल जाती हैं मेरे को. बट देन प्रॉब्लम क्या है, जिन लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन होता है उनका यूजुअली नाम रहता है यल्लावा, पारवा, मारवा, और उनके साथ मेरा यूजुअल कॉन्वर्जेशन रहता है, ये मिट्टी इधर से उधर हो जाना चाहिए आज शाम तक, ये खड्डा इधर से उधर हो जाना चाहिए आज तक, नहीं तो आज का अटेंडेंस नहीं मिलेगा, समझा ना. That is how my conversation goes, and I am very comfortable with that conversation. That is how it goes. You need to be more properly script oriented, or else if you are a great extempo, nothing like it. But anyways, it needs a few stories in that, where you can build up nicely and all. Of course, I appreciate your confidence and coming here. Thank you. तुझे नाव? सुमित शिरोडकर. सुमित शिरोडकर. सुमित तू कितें करता? यू स्टडींग और वॉट? हांव एक्चुअली आमचें शॉप आसा तालेगांव, जैन इन्वर्टर सोल्युशन्स. हांव इन्वर्टर बिझनेसमॅन. आनी इवन कॅमेराज, CCTV कॅमेराज बीन ऑल ओवर गोवा घालता, इन्वर्टर घालता आनी लायटीचे इलेक्ट्रीक वर्क्स. तू एक काम कर, तू पार्टिसिपेंट म्हणून कितें आयला? स्पॉन्सर एसोसिएट बी बारीक मॅडम प्लीज कार्ड घेता हेच्या. दीस इज प्रोबेबल फॉर फायनल्स. बरें जालें तूं येयलो, खूब बरें जालें. तालिगांवच्यान आयला मरे तूं. तालिगांव तुजें शॉप आसा, तालिगांव तुजें बिझनस आसा, हांव याद दवरतलो. प्लीज स्टार्ट विथ युअर परफॉर्मन्स. हलन दलन पपाय पडली, पपायची भाजी केली, सगळ्यांक बरी लागली, कहा शुरू कहा खतम. वो कायतानालो टॉनी म्हाका हेडायता ह्या बाप्पाक. हांव मातसो भायर देवाची पुजा करूंक जाय म्हूण फुलां हाडूंक गेल्लो. थंय हो म्हाज्या कलसावाक धरून पदां म्हणटा, हलन दलन पपाय पडली. हो कितें म्हाज्या वांगडचो, आनी हांवूय कितें तितलोय जाणटो ना. हो म्हाज्या कलसावाक धरून पदां म्हणटा म्हटलें आनी धांवलो. हांवूय ताका धरपाक धांवलो. तितून म्हाजी पॅन्ट पिनली. तो आनी हे असल्या भुरग्यांक न्हू व्हडल्यांक कसो रिस्पेद दिवप पळय तो मात्तूय कळना. सारकें न्हू? हय कळना. संस्कृताय म्हणटा पळय ती कांयच उरली ना. आसूं भुरगे न्हू, सोड हे भुरगे. पूण हे तरणाटे वर्साच्या 12 म्हयने शिगमोच खेळटा, बरे तोर्रात जाता आनी नाचता. सारकें न्हू? नाचना ना जाल्यार सर आमच्या त्या भुरग्यापणाचो शिगमो काय बरो तो. अरे व्हडल्यांक फोटोन आमी हळूच कुट्ट करप आनी तोराच्या तालार येवन पदां म्हणप. गावडे गे गावडे चुनाबा करू आनी गावडे चावशा कडे व्हडलो माकडू शबय घब 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 घब. जेन्ना आसता परफॉर्मन्सीस तेन्ना आय वूड ग्रेड दॅट इन 3 थिंग्स.
म्हणजे खंयचोय टेक्निकली वन इज कंटेंट ऑफ युअर प्ले ऑर युअर परफॉर्मन्स आणि एक असा वाचीक अभिनय जेव्हा तूं उलयता कशें उलयता आंगीक अभिनय हाव यू बॉडी मुवमेंट करता पण हातून आंगीक अभिनय आशिल्लो वाचीक अभिनय आशिल्लो पण कंटेंट वॉज नॉट देर. सुमित ओके फर्स्ट म्हटल्यार मरे यू नो दीस प्लॅटफॉर्म जेचेर तूं परफॉर्म करपाक आयला पळय टीव्हीर वतलो गोंयभरान लोक पळयतले सो जेन्ना केन्ना कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जाता पळय त्या कॉम्पिटिशनाचो एक्झॅक्टली फॉर्मॅट कितें आसा पयलीं तो स्टडी करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो जे तुवें आतां केलें पळय न्ही म्हाका पळयतना अशें खूब वेळ अशें दिसलें की पयलीं स्कुलान आसतना मोनोलॉग कॉम्पिटिशन करताले किंवा जोक टेलिंगाक वताले पळय न्ही तसो दीस इज नॉट अ फॉर्मॅट ऑफ स्टँडअप कॉमेडी. We have our first lady participants, judges, Shraddha Naik. Welcome to the audition, Shraddha. खरेंच बरें दिसता जेन्ना एक लेडी येवन स्टँडअप करता तेन्ना खूब बरें दिसता म्हणजे लेडिजा पेक्षा आमकां चड बरें दिसता. सोड श्रद्धा तूं खंयच्यान आयला? म्हजें घर फोंड्या पूण हांव परवरी रावता जाल्यार 9 वर्सां जालीं हांव परवरी रावता. हांव फिटनस इंस्ट्रक्टर. म्हजें नांव श्रद्धा आनी म्हणजे श्रद्धा आनी म्हजेर विश्वास दवरा. 10th पर्यंत म्हजे कडेन आसलेलें की हांव एअर हॉस्टेस जातलें. म्हजी सुंदरता म्हाका दिसतालें की हांव एक एअर हॉस्टेस जातलें. 9th पर्यंत हांवें कॉन्वेंट स्टडी केली. SSCक हांव घरा येयलें आनी मागीर सूर्य देवता आमचेर प्रसन्न जालें सन टॅनिंग आनी मागीर खंय तरी दिसलें की हें आतां हात बीत काळे जाल्या म्हाका कोण एरोप्लेनान घेवचो ना. हांव आतां एअर हॉस्टेस जायना. आई टेलरींग रिटायर्ड टेलरींग आई हांव फॅशन डिझायनर जाता. 11th हांवें सिटीएनान केली. 12थाक हांव ABPMसान येयलें फोंड्या फॅशन डिझायनींग आनी आई सदांच म्हणटाली की तूं माती टेलर जातलें. तुवें केन्ना मिशीन तरी आपलें केन्ना पळयल्लें केन्ना टेलर तुजे भितर नात क्वॉलिटी तूं टेलर जावंकूच शकना. पूण खुबश्यो एक्टिविटीज हांवें अश्यो पयल्यो. हांवें फॅशन डिझायनींग केलें. हांवें RJ डिग्रीज केलें. हांवें गोवा न्यूज चॅनलान काम केलें. खुबश्यो गजाली केल्यो आनी लास्ट श्रद्धा कडेन कांयच ना. सो श्रद्धा फिटनस इंस्ट्रक्टर जालें. सो ह्या लायनीन जेन्ना हांव येयलें फिटनस लायनीन येयलें हांवें झुंबा स्टार्ट केलो. झुंबाचें लायसन घेतलें आनी एक डॅमो दवरलो. झुंबाक लेडीज येतात सो लेडीज येयल्यो आनी जाले 40-50 स्टुडंट्स जाले. मैडम हमारा कुछ नहीं है हमारा थोड़ा ये कम करना है सिर्फ ये और ये इतना ही कम करो बाकी का सब फर्स्ट क्लास है मैडम ये जाना चाहिए. आई एम 29. मैडम आपकी एक बेटी है 8 साल की थोड़ा आपके जैसा होना चाहिए थोड़ा आपके जैसा. जालें क्लास स्टार्ट जाता आनी म्हाका कांय कॉन्सेप्टूच खबर नासलेलो. आमी लायसन घेवन येता झुंबाचे म्युजिकेचे कुंबियार एगोतोन शिकोवन येता आनी क्लास स्टार्ट जाता. हांव तेंच करता. एकटी म्हाजे कडेन येयली स्टुडंट. मॅडम वेटूच देवना. वेट म्हणटा तो कसोच देवना. कसो म्हणून देंवोवपाचो वेट तुजो. तूं झुंबा करता इतकें करता मॅडम तूं डायट प्लॅन दिता कांयच जायना. कितें करपाचें. सांजचें हांव कोकेरो कडल्यान फुडें जंक्शनाचेर अशेंच वयतालें आनी म्हणलें एक शोरमा खावया. आनी हांव उबें आसा आनी ती म्हाज्या फुडें उबी आसा. तिणी 3 शोरमा खाले म्हाज्या फुड्यान आनी तिजो वेट देंवना. तिणी 3 शोरमा खाले आनी ती खात लायलें. मॅडम 3 शोरमा खाले मगे तुवें. तें घरा कडेन आनी वचून रांदतलो कोण बेश्टें तें 3 शोरमा कितें जाता. शोरमा अरे तूं म्हणलें मॅडम फॉलोच करिना तूं डायट प्लॅनूच फॉलो करिना. श्रद्धा फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर बीइंग हियर. आमकां स्टँडअप कॉमेडीन चड लेडीज पार्टिसिपंट नॉर्मली मेळना शॉर्टेज आसा. सो एटलिस्ट तूं खूब कितें कितें करता म्हटलें यू आर मल्टी टॅलंटेड. सो नाव यू हॅव स्टार्टेड वीथ दीस. आय थिंक यू शूड प्रॅक्टीस दीस रिहर्स वर्क अ लॉट ऑन युअर स्क्रिप्ट. बिकॉज वेन यू वर परफॉर्मिंग तूं जेन्ना एक एक्ट सांगतालें पळय न्ही म्हाका तुज्या लायफाची तूं स्टोरी सांगता अशें दिसतालें. आय वॉज नॉट फायंडींग मोर ह्युमर इन इट. कंटेंट म्हणटा जशें स्वप्निलान म्हटलें देर इज अ लिनियर फॉर्म ऑफ युअर स्क्रिप्ट आसूंक जाय. तशी कशें आहा न्ही इन एक्सायटमेंट ऑर हांव विसरलें. येस तूं परफॉर्मन्सान लिनियर मागीर जायना. मागीर मदींच खंय तरी पॅचीस येवपाक लागता. दॅट कॅमेरा इज व्हेरी स्मार्ट. कॅमेरा पिक्स यू अप. श्रद्धा म्हाका दिसता खूब टेन्शनान आयला तूं भायर. कितें जालें.
बरें आसलेलें पूण एक्ट बरो जालो पूण मातशें थोडे कंटेंट मातसो गॅपींग पडलो आनी मातशें थोडे कंटेंट विसरले हांव ओके कंटेंट आनी कॉमेडी केली तुज्या वांगडा कंटेंटान कॉमेडी केली हाफ मातसो थोडें हें जालें सो पळोवया नेक्स्ट टायम नेक्स्ट टायम टॉप 10 आसतले तूं फॉर शुअर हय म्हाका दिसता हांव आसतलेंशें सो सी संकेत सिनारी या वेलकम संकेत सांग खंयच्यान येयला तूं हांव आमोणच्यान येयला आमोणा बिचोले आमोणा बिचोली आनी तूं कितें करता म्हणजे शिकता ऑर वॉट यू आय एम अ नर्स आनी सद्या हांव डेक्कन फायन केमिकल्स खोर्ले ते काम करता ओके सो यू आर वर्किंग सो गेट सेट गो 1 2 3 स्टार्ट ऑल द बेस्ट सो व्हेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय ब्रदर्स एंड द्या सिस्टर्स सो हाय माय नेम इज संकेत सिनारी हांव आमोणच्यान तर उलोवचें म्हटल्यार हालीं वातावरण मातशें बरें ना गरमी वाडला पूण आतां वातावरण बरें ना कित्याक सरकार आनी पावस केन्ना पडप हें सांगून उलो पूण आयुश्याचें तें सगळेंच बदललां रे आदीं आयुश्य दिसांनी मेजतालें आतां आयुश्य दिसांनी मेजिनात आतां आयुश्य मेजता ग्रामांनी इंस्टाग्रामांनी आनी तेज्या वयले जर तूं स्टेटस पळय जाल्यार अशें दिसता की तूं घराचो भायरूच सरना कितें कितें स्टेटस रे अरे झरीर उदक भरूंक गेल्या जाल्यार ते वॉटरफॉल म्हणून घालतात आनी काजीन कुडोवंक गेल्यार ते ट्रॅकिंग म्हणून बरें त्या दिसा शांतारामान एक फोटो घातलेलो शांतारामाचो फ्रेंड तिणें एक फोटो घातलेलो कूल पीक फिलींग रिलीव्ड बरें कूल पीक फिलींग रिलीव्ड बरें हांवें मातशें झूम करून पळयत जाल्यार ते भायल्या शेतान अरे अख्खो गांव सकाळी फुडें थंय रिलीवूच जावपाक वयता बरें चड्यांचें एक समजो येता वॉट्सॅप स्टेटस आसता पळय तेजेर डॅश आसता चडान चड 2 डॅश आसताले तो चडच चडूच उमेदी जाल्यार 3 नाल्यार 4 आसताले पूण चेडवांचें खबर ना बिकॉज गर्ल्स लव डॉटेड आय थिंक सो पूण तेंचे डॅश नासता तेंचे डॉट आसता डॉट 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 डेटा तितून वयता नो प्रॉब्लम बरें जाल्लें पोर कितें स्टेटस घालता मा लायफ मा रुल्स अरे बाबा तुका तीक लागता म्हणून तूं सुकेज येता घरा कडेन तुज्यो चड्ड्यो अजून तुजी आवय वयता आनी तुजें स्टेटस कितें मा लायफ मा रुल्स गेल्यार ते आदले दीस ते तेन्ना जॅस्मीन फ्लेवर्ड फक्त अगरबत्तीच मेळटाल्यो आनी आतां चड वचनाका साबणूय मेळटा जॅस्मीन फ्लेवर्ड सो तशें मित्रो चौकीदार रातचोच जागो आसता म्हणून हें सगळें आमच्या मोदी सरान बरें कामां केल्या नॉट दॅट आय एम अगेन्स्ट हिम खूब बरीं कामां केल्या म्हाका ते GSTचें एक आवडना ते सगल्या कडेन GST आहा मागीर मार्क्सार कित्याक GST ना हांव कितें म्हणटा जो कोण फर्स्ट क्लास येता ताका 5% GST लावन ताका डिस्टिंक्शनान हाडा सेकंड क्लास जो येता पळय ताका 12% GST लावन फर्स्ट क्लास हाडा परेश बाब सारके जे 5 क्लास जाता पळय ताका 18% GST लावन मातशें फुडें धुकला आनी म्हाज्या सारके सगळे हांगा बसला ते फेल जाता पळय ताका 27% GST लावन पास करा हीच सरकारा कडेन मागणी हांव धन्यवाद ओके बिकॉज तुका फ्लॅर आसा उलोवपाचें एंड फक्त मोर ऑफ क्लॅरिटी आसल्यार आनीक बरें पडटलें Yes, sir, yes, बिकॉज sir. Okay, देन द जोक्स कॅन बी रीच सगळें उत्स्फूर्त आशिल्ले जोक्स एंड ऑल बरें आशिल्लें म्हणजे ओवरऑल युअर परफॉर्मन्स वॉज सॅटिस्फॅक्टरी गुड थँक्यू सर इट मिन्स अ लॉट टू मी थँक्स आनी संकेतान म्हाका दिसता खूब बरें परफॉर्मन्स केला कारण ताच्या तोंडार अजुनूय हांसो आसा म्हाका सांग कितें जालें भितर बरें आसलेलें जजीस लायक इट इट वॉज अ गुड रिस्पॉन्स सो एक्चुली मुळात रिस्पॉन्स पेरेस तेंच्या फुडें परफॉर्म करप हें म्हाजें भाग्य